काढले ना त्यांना काही प्रॉब्लेम नाही. हांगा आमी आयज कोकेरो सर्कला कडेन उबे आहा. जो हायवे हांगा स्लो डावन जाता जवळपास आता 1 म्हयनो जायत येयलो. बॅरिकेड्स काडलेलो आहा सर्कला कडलो, कित्याक की बोरकर रोडा कडल्यान डिफेन्सांच्यान व्हेहिकल हांगा मूव जावपाक जाय म्हणून. पयलीं हांगा बॅरिकेड आसा तो काडून हांगा प्रॉब्लम जाल्लो आहा. पयलीं स्मूथ व्हेहिकल मूव जाताले, स्मूथ ट्रॅफिक मूव जाताले. आतां पयशे तूं जे आमचे तरुण भारत ऑफिस आहा सांजच्या टायमाक तेच्या फुडें लायनी वयता. हे सायडीन नवतारा चौगमर आसा, नवताराच्या फुडल्यान लायन वयता. आनी तशीच हांगा चर्च आहा, चर्ची हायवे टुवर्ड्स म्हापशेच्यान येता तशीच लायन फुडें वयता. हेजेर सरकारान कितें तरी लक्ष घालूंक जाय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान लक्ष घालूंक जाय. हो स्मूथ हो हायवे आहा हो स्लो डावन जावपाक पावना. ह्या सर्कला कडल्यान म्हापशा बाजारान 4 तरी सिग्नलां पडटा. 4य सिग्नल सगळ्यांक स्लो डावन जावन वचत पळोवचें पडटा. सिग्नलां आसपाकूच जाय नो डावट, पण हे बॅरिकेड काडून अननेसेसरी आतां डिफेन्सांचे ते बॅरिकेड काडल्यामुळे डिफेन्साच्यान हार्डली 1-2 तरी व्हेहिकल पास जाता. ताका लागून सगळ्यांचो टायमींग वाडयल्लो आहा. हेवटेनच्यान पणजेच्यान येता ते व्हेहिकल स्लो डावन जाता, ही सायडीच्यान. ताका लागून लोकांक इनकन्विनियन्स जाता. हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक जाय आनी बेगानच्या बेगीन हे बॅरिकेड्स परत घालपाक जाय, जेणे करून ट्रॅफिक स्मूथ मूव जातालें. पयलीं कोणाकूच कसलोच त्रास जायनासलो. हार्डली आमकां फक्त एक मॉलाच्या फुडें वचून यू टर्न मारून परत हेवटेन येवचें लागतालें. तशेंच आमचे हांगा हार्डली चर्च आहा, चर्ची कडेन वचून थंयसर भितर घेवंक मेळटालें. हे लोकल लोक आहा तांकां व्हडलो त्रास जायनासलो. एक हार्डली 100 मिटराचेर वचून यू टर्न मारून पयलीं आपल्या कामाक वयताले. पूण आतां कितें जाल्लें आहा, हे सिग्नल काडून टायमींग वाडयल्लो आहा. तूं सपोज यू आर कमींग फ्रॉम द चौगम रोड, तुका हार्डली तुका रावचो पडटा, ते खूब टायम रावचो पडटा. पयलींच रस्ते सारके ना, चौगम रस्त्याचे दुर्दशा पयल्या तुमी कितें जालें ते रस्ते सारके ना, तितले ती तुमकां रावचें पडटा थंयसर, स्लो डावन जावचें पडटा. लोकांक कामाक वचूंक लेट जाता, भुरग्यांक एग्जामीक वचूंक लेट जाता फाटल्या दिसांनी. आतां ट्रॅफिक पयशे रस्ते खणलेले आहा, थंय WRDची पायपलायनी येता थंय. सगळें जायत आमकां डेव्हलपमेंट जायत, तितले तितून आमी हें सुरवेत करपाचें. अननेसेसरी हो प्रॉब्लम क्रिएट केल्लो आहा फ्री बॅरिकेड्स काडून. बेगानच्या बेगान बॅरिकेड हो परत घालपाक जाय, जेणे करून ह्यो डिफेन्सांच्यो गाडयो बीन येता त्यो मातश्यो फुडें मॉला कडेन वचून यू टर्न मारून परत म्हापसा टुवर्ड्स वचूं येता, नाजाल्यार चर्ची कडल्यान घेवन म्हापसा वचूं येता. व्हडलोसो प्रॉब्लम काय ना. आतां आमी सुद्दां येता, आमी असोच टर्न मारून येता. परवरकारांक आल्टो केल्यान सगळे बिझनेसाचेरूय हितून इफेक्ट येता. एक हांगा गाडी लावपाक मेळना, बिझनेसाक फाटीं फुडें घेवपाक सगळ्यांची हांगा बिझनेस आहा, कोणाकूच रिवर्स घेवंक मेळना, फुडें पार्क केल्ली गाडी फाटीं घेवंक मेळना. हितून लक्ष सरकारान घालचें आनी बेगानच्या बेगान हो प्रॉब्लम आहा तो सॉल्व करचो. त्रास जाता. पयलीं तरी बरें आशिल्ले, आतां सर्कल ओपन करून आतां सगळे बिजी लायन जाल्यार. सांजचे तर येवपाचेंच ना, कामासून येयले जाल्यार पासून बिजी लायन. घरा कडेन येवपाक अर्दे वर लागता. एक मॉला कडसून ते कोकेरो सर्कल हें अर्दे वर लागोंक लागला. आतां इतलो त्रास जाला की बेजार येयलो तो सर्कलाचो. एक 4च गाडी येता क्रॉस करता, त्योय बी लायनीन सारक्यो येयना आनी धांवता आपलो तो आपूण धांवता. सर्कल कोण पळयना, सिग्नलाय पळयना, कितें पळयना. आमी इतले त्रास काडटा की हांव कोकेरो सर्कलाच कडेन रावता हांगासर. पूण त्रास खूबच जाला. वाज येयलो त्या सर्कलाक लागून. पयलीं एक वाज येयलो, सर्कल बंद करपाचें परत एकदाचें बंद करपाक जाय, परत एकदां बंद करूंक जाय. तें चालू आसलेलें ते वाज येयलो म्हाका. पयलीं आसलेलो तो बरो आसलेलो.